लोकशाही. दत्तू अप्पा कसे आहात तुम्ही? अरे वसंत, तू बरोच बेगीन पावलो मरे. यांना येवपाचो नाशिल्लो तू. दत्तू अप्पा समजूंक ना म्हाका तुमी कितें म्हणटात तें. अरे हांव कुवाड्यांनी उलयतां. कितें आसा मरे, तूं इतलो बेगीन येवचो नाशिल्लो अशें दिसलें म्हणजे कितें, हो वसंत ऋतू येवपाचो वेळ न्हय. कळ्ळें तुका? अरे रातचो जाता गरमेचो कालोर मरसर, मदींच थंडी पडटा कुडकुड्याची, मदींच पावस. खंयच्या वेळार कितें घडटा पळय तें कांयच कळना. सारकें दत्तू अप्पा. बरें तुका, बरें तें सोड. कसो आसा तूं? दत्तू अप्पा हांव बरो आसा, तुमकां सगळ्यांक बरें मागून. अरे असो पिरगू नाका रे वसंत. मनशान मरे कशें आनंदी आसचें आनी मनान जिवनान मरे एक मोह आसता पळय गोड, तसो मरे गोडसाण दवरूंक जाय हाडून. कळ्ळें? जिवन आनंदीत आसूंक जाय. आतां विचारशी आनंद हो मदीं कोण काय म्हणून. जाला कितें दत्तू अप्पा, म्हाजो धाकटो चलो आहा पळय न्हू, तेजें शिक्षणाचेर लक्षच ना. दीसभर मोबायलार आनी आतां तें इंटरनॅटाचेर येयलां तें. आनी आतां फाटीक लागला बड्डीक मोटरसायकल घे म्हणून. अशें म्हाका तेजो हुस्को आसा दत्तू अप्पा तेजें फ्युचर चिंतून. ताका मरे शिस्त लाय, प्रेम दी रे, पूण चड दिवं नाका. आतां झाड आसता पळय, झाडाक तूं चड उदक घालशी झाड कुसून मरतलें. आं आनी उदक जर कमी घालशी न्हू सुकून मरतलें. झाडाक जितलें उदक लागता तितलें मनशाक मरे प्रेम लागता. तें प्रेम दी. आनी एक सांगता तुका, ते भुरग्याक जर चड तूं सिदळ सोडशीत न्हू जाल्यार मरे तो हाता भायर वतलो. खंयचें दत्तू अप्पा, म्हारगायेक पेटला उजो. अरे कितें रे वसंता, वसंता एक आयक, सगळ्यो गजाली मरे तुज्या मना सारक्यो केन्नाच जावच्यो ना. आनी त्यो जायना म्हणून मरे बेडे मनाक लावन घेवं नाका रे. एक मरे बरें पद येता केन्ना रेडिओचेर, हांव नकळो तुवें आयकलां जाल्यार, रामदास कामतीन म्हणा तें. ताका तुका एक दोन लायनी भितरल्यो म्हणून दाखयता हांव. सूख ना रे पयस पळे, उदक कशें तें धांवता, पुजावंक वेशी जाल्यार मात रजा कशें धांवता, पुजावंक वेशी जाल्यार मात पारज जावन व्हांवता, सूख पेंवता नुस्तें कशें धरूंक गेल्यार बुडटा, पिसोळेशें भोंवता पूण झोपय मारूंक गेल्यार उडटा. दत्तू अप्पा तुमी म्हाजो मूड जाग्यार हाडलो. तुमचें चिंतप, तुमचें शाणेपण, तुमचे विचार आयकून मनाक बरें दिसलें. तूं मरे वसंत आनीक एक जर म्हाजें पद आयकशीत न्हू जाल्यार मरे तुजो मूड मरे आनीक एकदम उमेदीन येतलो, सारको खोशी जातलो. तूं खंयचें तें दत्तू अप्पा? रेडिओ आयकनार तूं? आं एक मरे ती संवय लावन घे आनी तुज्या पुताकूय सांग, ते मोबायलाचेर पळय बटन दामीत आसता बसून, ताजे परस तो म्हणजे रेडिओ आयक. धाकटो ट्रांजिस्टर घे रे, घरा कडेन ना जाल्यार 300 रुपयांक मेळटा मरे. पदां बरीं बरीं येता. तें गीत मरे अशें, निळे निळे सवणे गो आयले म्हज्या घरा, भांगराची घुंगरां बांदून आयले म्हज्या दारा. वा वा दत्तू अप्पा बरें दिसलें. फुडें कितें? फुडें कितें फुडें कितें मरे, तुमी सदांच अशेंच करता. अरे वर्तमानान रावात रे. फुडलें कित्याक तुमकां जाय? नाव, नॉट ऑल्सो नाव, जस्ट नाव अशें आसूंक जाय तें. फुडलें कित्याक चिंतता? फुडें आयक, सवणें जशें आयलें तशें झाडां पेडांक लागलें पिशें. दत्तू अप्पा तुमच्या वांगडा रावल्यार म्हाका दिसता हांवूय कवी जातलो कसो दिसता. अरे कवी जालो म्हण भितर वायट गजाल कितें आसा? कवी जावप म्हणजे एक बरी गजाल. पूण मरे कवी जावप म्हणजे तितलें सोंपें न्हय. कोणूय कवी जावंक शकना. पूण जाणा कितें जाणा मरे, कवी जावंक कोण सोदिना, सगळे रवी जावंक सोदतात. दत्तू अप्पा तुमी हांगासर सूर्य नमस्कार घालूंक आयिल्ले काय कितें? अरे जालां कितें मरे, हालीं सूर्य नमस्काराचें मरे फॅशन जाल्या. फॅशन न्हय, पॅशन. पॅशन VM प्रभुदेसाय पळय आसा तो कितें म्हणटा जाणा मरे, इट इज अ पॅशन. सूर्य नमस्कार घालप आरोग्याक बरें. वसंता ह्या मरे निसर्गा वांगडा राव. म्हाका पळय रे, हांव निसर्गा बरोबर भोंवतां, सगळे निसर्गाचो आनंद घेता. तशें कर, कळ्ळें? दत्तू अप्पा तुमी म्हाका एक बरो धडो शिकयलो. बरें वेळ जाता म्हाका, येता तर हांव. राव 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 वच्चे पयलीं मरे म्हाजें एक पद आयकून घे. सृश्ट तूं कमळ कशी, सृश्ट तूं कमळ कशी, केन्ना केन्ना वत करकरीत, केन्ना केन्ना पावस नेटान, केन्ना केन्ना वत करकरीत,
केन्ना केन्ना पावस नेटान. याद दवर बरें बरें अप्पा येता. आगो आगो हांव आयतारा बेकार ना गो. हय म्हाका फातरप्यां वचपाक जाय. वर्साची पोट दिवपाची आसा म्हाजी. तूं मगो बेटेच टेन्शन घेता. हांव सांगता मगो दोत्तू आप्पाक. हय फुडल्या आयतारा पळोवया. बरें गो. दोत्तू आप्पा दार उगडेच आसा. यो भितर. दोत्तू आप्पा आगो रुपा गो. म्हाका दिसलें दोत्तू आप्पा म्हणून. आगो म्हणजे हांव आयला तरी तुका कौतुक ना दिसता. आगो ना कित्याक रुपा. तुज्या सारकी भुरगीं मेळपाक आतां कठीण जाल्या. दोत्तू आप्पा तर तुज्या धाडसाच्यो काणयो सगळ्यांक सांगतूच भोंवता मुगो. म्हज्या आनी कसल्यो गजाली गो. हांव सामकें सादें सिंपल. आगो रुपा शाण्या. चोर मुगो केन्नाच आपल्याक चोर म्हणना. चोरी सिद्ध जाली सुद्दां जाल्यार मुगो आपल्यान चोरी करूंकूच ना म्हणटा. तशें मुगो बऱ्या भुरग्यांक मुगो तांची तोखणाय केली काय ना ती बेटीच लसता तुज्या सारकी. त्या दिसा पळय तुवें संजना बसी वयल्या त्या कंडक्टराक तुजें तें कितें कराटे करून थापट मारल्या पळय तें मुगो दोत्तू आप्पाक सामकें आवडलें. दोत्तू आप्पा म्हज्या धाडसाची ही काणी मुगो सगळ्यांक सांगत भोंवता. आतां सद्याक मुगो हांवें थारायलां वचत ते सगळ्यांक सांगप की तुमी कराटे क्लासीचे बेजीक लेसन शिकात. म्हणजे कोणी जर तुमची फकाणां मारता चलयांची फकाणां केली रे केली काढली की मारली झूम करून. तुकाय तीच विनंती. आगो रुपा आमकां आतां ह्या जाणटेपणान ते तुजें ते कराटे बी शिकपाक जमता गो. छे तशें जाल्यार हांव तुका एक वखद दिता. वखद आनी म्हाका हांसता कित्याक तूं इतलें. आगो आसता इतल्याकूच गो. तो दोतोर एक फट्टे वखदां दिता न्ही. तूं आनी कसलें वखद दितलें काय म्हणून हें चिंतूनच म्हाका हांसूंक आयलें गो बाये. शी तुका जर बसीन कोणी त्रास करता वा चोरी करता वा मस्ती करता असो दिसलो काय मिरसांगेचो पिठो दवर सदांच. काड आनी मार भास्य करून. सामकी जाप बंद जातली. हे मात वखद बरें गुणांक पडटलें गो रुपा. खूब जाणांक पडला हे वखद गुणाक. गुणाक पडपाकूच जाय. सरपळे चोरप खंयचे भांगरां चोरप हालीं सामकी चोरयांनी वाड जाल्या. हुशार गो बाये तूं आं हुशार. अरे रुपा मुगो अरे दत्तूपा कशें आसा तुमी. हांव मुगो आतां निसर्गाच्या रम्य वातावरणाचो मुगो आनंद घेवन आयला. प्रफुल्लीत आनी टवटवीत जाला सारको कळ्ळें. मनशान मुगो असो भोंवपाक जाय आनी बरो प्रफुल्लीत रावंक जाय. दोत्तू आप्पा तुमकां इल्लें उदक हाडूं. नाका गो. झाडां पेडांच बरीं दुसऱ्याक तरी दुखयनात. हालींसराक मनशांनी सामकें विटोवन दवरला गो बाये. शी आगो सगळे फटींग लापीट चॅप्टर रुपाक पळय. रुपाक आपासदार. दत्तूपा तुमचो आशिर्वाद आसा म्हणूनच आमकां इतलें बळ मेळटा आनी मुखार वचपाक. आगो आशिर्वाद बी आमी दिवंक शकना. आमच्यो आसा त्यो फक्त तुका शुभेच्छा. दोत्तू आप्पा हांव च्या घेवन येता. आं बरें. आनी रुपाक कितें खावपाकूय हाड. आं बरें हाडटा. दत्तूपा लोकायुक्ताची नियुक्ती जाली एकदाची आनी सू जालें. जाली गो. पूण आतां फुडें कितें जाता तें पळोवया. खूब कितें कितें जावपाचें आसा. पण पर्रीकारान बजेटाची तारीखूय घोशीत केल्या खंय. पर्रीकारान तारीख केली बजेटाची. तशीच आमच्या चिदंबरमानूय केल्या. आं पार्लमेंटान तो आतां आपलें बजेट म्हणटलो. ताचे पयलीं रेल्वे मंत्रालयाचें बजेट आसा. पळोवया कितें कितें जाता तें. पूण ह्या बजेटान खंड संबंदिताक थाकाय हाडपी समतोल ह्या बजेटान आसतलो अशें पर्रीकारान सांगलां. उलयतात खूब जाण गो. आमचो बसत्यांव उलयना गोंयना उलयना. पूण कितें तें मुगो आयचें उलोवचें. वर्तमान उलय. पूण सांकिलीम गांवाचें नांव सांखळी केलें पळय तें मात गोंय सरकारान बेस्ट काम केलें. आगो सांखळी नांव पळय आतां हें बदल्लां. हांव जाणा तूं सांखळेचें म्हणटकूच सांखळे गांवाच्या नांवाच्यो वाद्रो जाल्ल्यो तुका आवडना. म्हाका तें खबर आसा. आतां अशें धरुया सांखळेचें सांखळी केलें. सांखळी कितें म्हणटाले तें सांखळी केलें. आतां जर कोणी कट्टरवादी आसत कोंकणीवादी घाणेकारा सारकिलो जाल्यार तो कितें म्हणटलो हें सांखळी केलां तें नांव मराठीन नवें कितें तरी करा. आनी बाकीच्या गांवाच्या नांवांचें कितें तर. बरी जाल्या. बाकीच्या गांवांचें म्हणजे आतां ते थिये म्हणटा पळय ते थिये काय आडपोरा काय अडफोड्या. बरोबर तुजें. आतां चोरांव काय चोरांव काय चोडना काय चोडना खूब तरेचीं नांवां आसा. आगासाई काय आक्षे. आक्षेचो विशय मरे दिलीप बोरकाराक विचारपाचो. अमृते म्हणून मुगो एक जोक बरें करता. पूण तुका मुगो जीव चल काय बिचोले हें थारावचें पडटलें.
ते काम नरेश सावळान फुडें व्हरचें पडटलें. कितें चिंत्ता गो रुपा? आगो पर्रीकार येवचे पयलीं नरेश सावळान आपलो आनी ताचो एक कट आवट दिवचले लायल्लो खंय, पूण तो कोणे तरी काडून उडयलो. म्हणून हे फावट ताणें बरी देखरेख दवरल्या. कार्यकर्ते दोळ्यान तेल घालून सामके राखूंक रावल्यात आनी पुलीस सुरक्षाय दवरल्या थंय. अरे परमेश्वरा, कितें चल्लां आमच्या राज्यांत? हांगा मनशांक आनी लोकांक ना सुरक्षा आनी आनी हे कट आवटाची राखण करपाक हे वा रे वा. अमृत्या, हाका मुगो एकदां तरी विधानसभेन धाडपाकूच जाय. बरो आवाज काडटलें थंय. ते विजय सरदेसायाक बी उलोवंकूच दिवचे ना. हय दत्तप्पा, म्हाका दिसता अमृत्याक लोकांनी एकदा तरी चान्स दिवन विधानसभेन धाडूंक जाय. म्हाकाय दिसता, ताकाय दिसता. म्हाकाय दिसता, ताकाय दिसता, सगळ्याकूच दिसूंक जाय. मतां मारतले लोकांक दिसत जाल्यारूच जातली घट्ट लोकशाय. म्हाकाय दिसता, ताकाय दिसता. म्हाकाय दिसता, ताकाय दिसता, सगळ्याकूच दिसूंक जाय. बरें कितें वायट कितें हें कळटलें तेन्नाच जातली घट लोकशाय. मतां मारपी लोकांक कळूंक जाय तेन्नाच फळटली फुलतली ही आमची लोकशाय. लोकशाय रे बाबा लोकशाय. Qué manila, लोकशाय.